नमस्कार. आयज आमी कणकुणबी गांवांसान आमची यात्रा चालू केल्या. ही यात्रा आयज सुरवात हिंगासान जातली आनी काबार जातली कोंकणान सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्टान 4-5 दीस ही यात्रा चलतली. राखणदार यात्रा म्हणून प्रसाद गावडे आमच्या मित्रांनी ही यात्रा आरंभ केल्या आनी आयडिएटूय केल्या आनी ताका आमी फूल सपोर्ट गोंयच्या लोकांनी दिवंक जाय. सगळ्यांनी जॉइन जावंक जाय. फाल्यां ही यात्रा कारापूर पावतली. कारापूर आमचें गोंयान कितें चलना तें आख्ख्या महाराष्ट्राक, आख्ख्या जगाक, आख्ख्या इंडियेक कळोंक जाय म्हणून आमी हेंच्या बरोबर चलोंक येयल्या आनी आमी गोंया भर चलतली. आनी हांव रिक्वेस्ट करता गोंयच्या सगळ्या लोकांक की ह्या यात्रान खूंय तुमकां जॉइन जावंक जाता ते तुमी जॉइन जावपाचें. आनी प्रसाद बाबूय तुमकां मातसो इन्विटेशन दितलो. ॲक्च्युली गोवा म्हणा, कोकण म्हणा, कर्नाटक, आज आमच्या भितर आमी एक कल्चरल आयडेंटिटी आसा ती म्हणजे राखणदारांची. आयज आमी ह्या भुमीक, ह्या मातयेक वाचोवच्यासाठी आमच्या सारख्या तरुणांची गरज आसा ज्यांनी आमच्या पूर्वजांनी हे जमनी राखले, ही जंगलां राखली, आमच्यासाठी उदक राखले. आणि तेका लागून आमचा गोंय, कोंकण ह्यो जो सगळो परिसर हा ह्यो आयजूय लोकांक आवडटा. पण ह्या भागार आत्ता भायले संकट येवपाक चल्लेले आसा. जैसर लोकां फक्त जमनी घेतात, रियल इस्टेटचे लॉबी उबे करतात आणि हेंच्या वांगडा लढणं तितकेसा सोपें नाही. पण आमचे कल्चरल आयडेंटिटी घेऊन जर आम्ही आयज उबे रावलो की आम्ही म्हणजे ह्या जमनीचे राखणदार, आमची सातेरी, आमची भूमी. आयज माझ्या हातात जे पाणी आसा हे म्हादईचे, मलप्रभेचे पाणी आसा. जैसून ह्या कणकुंबी गावासून म्हादई न्हंयचो उगम जालो, थंयसर गोंयाची एक संस्कृतीचो सुद्धा उगम जालो. तर आमकां आज ह्या संस्कृतीसाठी एक येवंक जाय. तर आम्ही कारापुरात गावात येतो आणि त्याच्या नेक्स्ट डे म्हणजे ऑन 15th आम्ही कारापुरान एक राखणदार पदयात्रा करतलो, जशी आम्ही कणकुंबीत आत्ता करता. तर त्यांना तुम्ही जॉईन जाया आणि मोठ्या संख्येन उपस्थित रावान ही राखणदार यात्रा ही हैल्या लोकांनी एक घेऊन सगळे राखणदार मिळून जमीन आम्ही कसे वाचवू शकता ते आम्ही ह्या भितर चितून आम्ही ह्या जमनीसाठी, ह्या जंगलांसाठी एक जावंक जाय. थँक्यू. We are all gathered over here for one particular reason, is the protection of our land that is in Goa, Karnataka and Maharashtra. And I've been seeing Prasad's video for a very long time, and his love for Mother Nature really has inspired a lot of Goans around. And also being a true Goan and also fighting for our Goan land, today I've come here to support him and his mission. Just that we all need to protect, and youngsters like him have come forward, so I really appreciate. And people all over Goa, तुम्ही मातशे बाय सोरात येयात, तुम्ही जे आमचे हा ते प्रोटेक्ट करपाक जाय. आनी आमी राखणदार ते बेश्टे म्हणनाका, राखणदार कशे फुडें सरपाक जाय आनी आमचे गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटका जे लँड हा ते साल्वार करपाक जाय. प्लीज येयात तुम्ही अँड लेट्स प्रोटेक्ट द लँड टुगेदर. थँक्यू. आम्ही आता सध्या केरी गांवान आसा, सत्तरींतल्या. केरी हो जो गांव आसा हो सैमान ग्रेस्त आसा आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयतात की केरी गांवांक जे नांव मेळ्ळेलें आसा तेच्या फाटल्यान कन्नड शब्द जो आसा जेका आमी केरी म्हणटा, ते केरी म्हणजे जलाशय, वॉटर टँक. आनी म्हाज्या समोर जी आसा ती देवराई आसा, आजोबाची देवराई. आमच्या सत्तरीन असो एक गांव आसा केरी, ज्या गांवान 11 देवराई आसा आनी 11 देवरायां पैकी आजोबाची देवराई जी आसा ही जवळ जवळ 10 एकरान आसा. आनी मागीर तेच्या फुडें आमकां पिशांची राय पळोवपाक मेळटा, बिरामण्याची राय पळोवपाक मेळटा, माऊलीची राय पळोवपाक मेळटा, बलद्यांची, अश्यो जवळ जवळ 11 देवराई आसा. आनी 11 देवराई आसपा ह्या गांवान आयज ही जी पदयात्रा आसा ती सुरू जाता. आनी पदयात्रा सुरू करपा फाटलो हेतू म्हणजे आमचो जो अस्तम घाट आसा त्या अस्तम घाटाक, जेका आमी वेस्टर्न घाट म्हणटा, तेचे संरक्षण आनी संवर्धन करपा खातीर तरुण पिळगी जी आसा ती हांगासर तत्पर जाल्लेली आसा. आनी अशे राखणदार प्रत्येक गांवागांवान जर निर्माण जायत आनी हे राखणदार तांकां कळपाक जाय की आपल्या गांवान जे सैमीक दायज आसा, जी नॅचरल हेरिटेज आसा तिची आमी राखण जर केली जाल्यार आमची जीण आसा ही ग्रेस्त जाताली. जो मेरेन जल, जंगल, जमीन आनी जैवीक संपदा आनी जीवन हे नाते जे आसा पांचूय घटकांचे ते जर सारखे उरना, तेंच्या भितर सुवर्ण मध्य साध्य जायना जाल्यार मनशाची जीण जी आसा ही खूब
विस्कळीत जावंक शकतली. आतां आमी मान्सूनच्या कालखंडान वावुरता, पण अल निनो आमचे कितें हाल करूंक शकता हे आमकां सगळ्यांक आतां कळलेलें आसा. कित्याक मान्सूनाच्या पावसाक नेट ना आनी हो नेट जर आमकां जाय जाल्यार आमी सैम राखून दवरपाक जाय, देवरय राखून दवरपाक जाय. आमच्या पुर्वजांनी जी ग्रेस्त रानां राखून दवरलेली आसा तेंची राखण करपाक जाय. होच मंत्र घेवन ही जी पदयात्रा आसा ही आमची माऊली जी आसा जी आयज आमकां कर्नाटकांतल्या आनी महाराष्ट्रांतल्या सिमेर आसपी कणकुंबी गांवांत पळोवपाक मेळटा. ती देवी जी आसा ही 7 भयणी आनी तांचो एक भाव जो चंदगडचो रवळनाथ आसा तेंच्या कडेन तिचे संबंध आसा. गोवा, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या तिनी प्रदेशांक बांदून दवरपी अशी जी देवी आसा माऊली देवी, तिचे आशिर्वाद घेवन ही पदयात्रा सुरू जाल्ली आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की ही दोडामार्ग तालुक्यांतले जो सोनुर्ली गांव आसा, दोडामार्ग आनी वेंगुर्ला ह्या वाठारांतलो जो सोनुर्ली गांव आसा त्या वाठारांत तिचो समारोप जातलो. थंयसरूय माऊली आसा आनी ही माऊलीची जी यात्रा आसा ही पदयात्रा आसा आमकां एक जाणीव करपाक तितूंतल्यान जावनी की आमी सगळे आमची आई जी आसा, खरी आई, सैम आमचो खरी आई, आमचे जलाशय ही खरी आई, देवराई ही खरी आई, हे सगळे जे आसा ती आमकां जर दिश्टी मेळत जाल्यार म्हाका दिसता की आमची जीण आसा ही ग्रेस्त जातली. संत तुकाराम महाराजान जे सांगलाले आसा, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे, वनचरे पक्षी आळविते सुस्वरे, तो मंत्र आमी घेवन फुडें वचूया. शूट कॅन्सल केलं. एक रात्र फक्त ते गाणंच बोलत होतो, मग दुसऱ्या दिवशी गाणं शूट. दोन कडवे फक्त घेऊया. झाडांचा देव असतो दगडांचा देव, रानाचा देव कुठे वाघोबाचा देव. झाडांचा देव असतो दगडांचा देव, रानाचा देव वाघोबाचा देव. अरे झाडांचा देव असतो दगडांचा देव, रानाचा देव कुठे वाघोबाचा देव. झाडांचा देव असतो दगडांचा देव, रानाचा देव असतो वाघोबाचा देव. अरे केरी गावाला नागोबाचा देव, झाडांचा देव असतो दगडांचा देव. केरी गावाला नागोबाचा देव, झाडांचा देव असतो दगडांचा देव. अरे वेतोबाच्या डोंगरात सुरंगीची राय, वेतोबाच्या डोंगरात सुरंगीची राय. अरे राई मध्ये वाक देव तिथे राय. झाडांचा देव असतो दगडांचा देव, रानाचा देव कुठे वाघोबाचा देव. नदीचा देव असतो झऱ्यांचा देव, नदीचा देव असतो झऱ्यांचा देव. पाण्याच्या थेंबात जीवनाचा देव, पाण्याच्या थेंबात जीवनाचा देव. नदीचा देव असतो झऱ्यांचा देव, नदीचा देव असतो झऱ्यांचा देव. पाण्याच्या थेंबात जीवनाचा देव, पाण्याच्या थेंबात जीवनाचा देव. अरे नदीच्या पात्रात माऊलीची कोंडासा, नदीच्या पात्रात माऊलीची कोंडासा. कोंडीत पेवतोय भला मोठा देव मासा, होय भला मोठा देव मासा. झाडांचा देव असतो दगडांचा देव, रानाचा देव असतो वाघोबाचा देव. अरे झाडांचा देव असतो दगडांचा देव, रानाचा देव असतो वाघोबाचा देव. वाऱ्याचा देव असतो पाखरांचा देव, वाऱ्याचा देव असतो पाखरांचा देव. पाखराच्या पंखांना उडण्याचा देव, पाखराच्या पंखांना उडण्याचा देव. रानाच्या कुशीत स्वातंत्र्याचा देव, रानाच्या कुशीत स्वातंत्र्याचा देव. आणि राखणदार भूमीत सातेरीचा देव, झाडांचा देव असतो दगडांचा देव, रानाचा देव कुठे वाघोबाचा देव. झाडांचा देव असतो दगडांचा देव, रानाचा देव कुठे वाघोबाचा देव. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.